म्हज्या मोगाच्या भाव भयणींनो, आमी पळयता की आमच्या जिवितांत जेन्ना आमी चुकी करता तेन्ना खुबशे फावटी आमकां अशें दिसता की म्हजी चूक न्ही, दुसऱ्या खातीर हांवें अशें केल्या आनी आमी हो ब्लेम गेम दुसऱ्यांचेर हे ब्लेम घालपाचें हें चलत आसता. पूण आमी पळयता की जेन्ना आमी जबाबदारी घेता की हांवें चूक केल्या तेन्नाच जिविताची बदलणी जाता. आनी ह्याच खातीर आमी पळयता की जेन्ना आमी कुमसाराक वयता आमी मानून घेता की हांवें हें पातक केल्या, आमी जबाबदारी घेता आनी त्याच खातीर आमकां मागीर नवें जिवीत फावो जाता. आनी आयच्या पयल्या वाचपांत आमी हेंच पळयता की पातका खातीर आमी देवाक कडसरून पयस वयता. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयता की देव आदावाक विचारता, तूं खंय आसा? आनी अशे तरेन आमी पळयता की जेन्ना आमी पातक करता आमी देवाक कडसरून पयस वयता आनी मागीर देव आमकां सांडिना पूण तो आमकां सोदूंक येता आनी देव विचारता, तूं खंय आसा? आनी आमी पळयता की आदाव देवाचेर आड वचून पातकांत पडटा आनी त्या पातकांतल्यान मागीर सुटका दिवंक देव आपल्या एकल्याच पुताक धाडटा. आनी आमकां पळोवंक मेळटा की देव आमचो कितलो मोग करता तो. आपल्या एकल्याच पुताक धाडटा आनी आमकां पातकांतली सुटयता. तशेंच आमी पळयता की खुर्सार आसतना जेजू आपली आवय आमकां दिता आनी जेन्ना आमी आमचें काम करता तेन्ना खुबशे फावटी आमकां अशें दिश्टी पडटा की फुडें सामकें क्लियर कांय ना आनी मागीर आमकां खबर आहा जेन्ना आमी मार्या कुडी मागता, जेन्ना आमी जेजू कुडी मागता, मार्या कुडी विनंती करता तेन्ना आमकां जें कितें काम आसा करपाक, जे कितें गरज्यो आसता ते बरे तरेन पावता. आनी उपरांत आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता की जेजू म्हणटा, म्हाका तान लागल्या आनी ही तान म्हणल्यार मोगाची तान. कित्याक आमी पळयता की जेजूच्या आख्खे जिवितांत जेजूक सगल्यांक जेजूक एकवट जाय आसलो आनी ह्या खातीर जेन्ना तो ह्या गांवांतल्यान दुसऱ्या गांवांत वयतालो तेन्ना आमी पळयता की जेजू भेदभाव केन्ना करिनासलो. आनी आयज आमच्या जिवितार नदर मारुया आनी अशेच थोडे प्रश्न करुया. आमी खंय आसा? आमी देवा कडसरून पयस गेल्या की आमी लागीं आसा? तशेंच आमी कसलें जिवीत जियेता? आमी जें कितें जेजून शिकयलां ताचेर आदारून आमचें जिवीत जियेता की आमी आपणाक जाय तेंच करता? आनी ह्या खातीर जेन्ना जेजून आमकां आज्ञा दिल्ली आसा ती आज्ञा आमी पाळीत जाल्यार आमी पळयता की जेजू आमचे भितर काम करता आनी तशेंच आमी जेजूचो मोग आनी जेजून जें आमकां कितें शिकयलेलें आसा दुसऱ्यांचो मोग करपाक, दुसऱ्यांक भोगसणें दिवंक हें सगळें सोंपे परेन जाता. तर आयच्या मिसांत आमी वांटो घेता तेन्ना ह्या वाचपांचेर आमी नियाळ करता तेन्ना खेरीत बापा लागीं मागुया की जें जेजून आमकां शिकयलां तें आमी आमच्या जिवितांत पाळून तशेंच आमी आमच्यो चुक्यो आहा ताची जबाबदारी घेवच्याक आनी जेजू शीन लागीं वचोंक आमी मागुया.